हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ती देवाक महिमा. तो सोबीत गायचो देव आसा. ताची थांय आमचें जिवीत आसा आनी तो आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखाणुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, अन्य भाशेन आमच्या देवाक दिन वासुया. लिबोरिही नमा खरमान थरमा कियारा मा से केत्र लांदे. लिबोरिही नमा खरमान थरमा से केत्र लांदे. ओब्रहान तारामा कियोरो मोंदे रे बेशा बारा बारा बारावा. तिही नमा खारा मांत्र लांदे. देव आमचो मोग करता आनी ताणें आमकां जण एकल्याक मोगाच्या भाव भयणांनो विसरून काडला आनी आपल्या स्वताची ओळख दिला आनी तो देव आमचे भितर जियेता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, धर्मदुतांचो इतिहास 7वो वेसवर आनी 48 आनी 49 वेळ आमकां कितें सांगता. Act chapter 7 verse 48, 49 and 50. पूण म्हाथोर देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या सर्ग म्हजें सिंहासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयाची मणय. कसलें म्हूण मंदीर तुमी म्हाका बांदतल्यात. सर्वेसर म्हणटा, वो कसल्या जाग्यार म्हूण हांव विसव घेतलो. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या हातान रचल्यात की ना. पळय मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची उतरां कितें सांगतात. म्हातोर देव म्हणटा मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांनी रावना. कित्याक सर्गा राज्यार आमच्या सर्वेस्पर देवाचें सिंहासना आनी ही पृथ्वी तेज्या पांयाची मणय आहा. तर खूद सर्वेस्पर देव म्हणटा, कसलें म्हूण मंदीर तुमी म्हाका बांदतल्यात. वो कसल्या जाग्यार म्हूण हांव विसव घेतलो. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या हातानूच रचल्यात की ना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ही उतरां कितली सामर्थ्यशाली आसा. कित्याक रचला तो देव ह्या संवसारांतली एक एक ईट पासून रचला. एक एक झाड, एक पान पासून रचणारो देव. आनी त्या देवाक आमच्यान कसलें मंदीर बांदूंक जाता. त्या देवाक आमकां कितें दिवंक जाता हें सदांच मतीन दवरात. कितें दिवंक जाता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या देवाक दिवंक जाता तो आमचो मोग आनी आमचो वेळ. ताका जाय तें आमचें जिवीत. आनी हेच देव जण एकल्या कडसून आशेता. जण एकल्या भुरग्या कडसून. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचो मोग करुया. देवाचो मोग करुया. देवा सांगाता वेळ घालोवया. कित्याक आमच्यान ताका कसलें मंदीर बांदूंक जायना. कित्याक येदें व्हडलें मंदीर आमकां बांदूंक जावचें ना. खूब सर्वेस्पर देव म्हणटा, हें सगळें हांवें रचलां. तुका हांवें रचलां. हें जी गिरेस्त खातीर रचल्या सर दिवंक जाता. जायते पावटी मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ही उतरां वाचता पूण त्या उतरांची नियाळ करिना. खूद सर्वेस्पर देव म्हणटा, कसलें म्हणून मंदीर तुमी म्हाका बांदतल्यात. कित्याक हें सगळें तर हांवें रचलां. आमी चिंतिना मोगाच्या भाव भयणांनो. आमी अशा वस्तूंनी आमकां इनवॉल्व करून घेता ज्या वस्तूंची गरज देवाक ना आनी जे देवाक जाय ते आमी करिना. मोगाच्या भाव भयणांनो, सदांच मतीन दवरात मोगाच्या भाव भयणांनो. देवाक जाय तो आमचो मोग. देवाक जाय तो आमी तेच्या सांगाता वेळ सारलेलो. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा. हें खूब म्हत्वाचें आसा. पवित्र पुस्तकांतले हर एक उतार हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ते उतर देवान आमचे पासून बरयलेले आसा. जर मनशांनी बरयलेली उतरां आमकां इतकी म्हत्वाची, इम्पॉर्टंट आसत आनी लायक जातात जाल्यार देवाची उतरां ताच्याहून कितली तरी वर्ती आनी महान आसात. देखून सदांच मतीन दवरात, देवाक आमच्या कसल्याच वस्तूची गरज ना. ताका जाय तूं, तुजो मोग, तुजो वेळ.
देवाक ह्या व्याधीन वाचूया, त्याची स्तुती करूया. ओ हालेलुया, ग्लोरिया, महिमा, स्तुती. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे. है प्रभु तू ही तू, है प्रभु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो. जहाँ मेरी वहाँ तेरी स्तुति हो. सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू. है प्रभु तू ही तू, है यीशु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से. देवाची स्तुती करूया, देवाक आराधना करूया. ओ माशिहिना माखारा मांदेरे बेशे, लेखिना माखारा दोलोको माके, सीमारो को मोंतीरा बाशांदले केरा तोलो. लोबीना, लोबीना माकारो दी. खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा. खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा. मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू. है यीशु तू ही तू, है यीशु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से.
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, 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 दिल से. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तेजी स्तुती आमी करूंक जाय सदा सदा काळजांत थांग. कित्याक जॉन चॅप्टर 4:24 म्हणटा ती आत्मा आनी तेच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी सतान बसूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचें देवाचें उतर घेवया. मॅथ्यू चॅप्टर 10:26. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय जर पळयताय जाल्यार थंय अशें बरयलेलें आसा, कोणाक भियोचें. आमेन. खूब इम्पॉर्टंट आसा बाबा, आमी जिवितान कोणाक भियोंक जाय. आमेन. सो पळय 26 लायन कितें म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 10:26. ह्या पासत ताका भियोव नाकान, आतां धापलेलें आसा तितलें उक्तें जाल्या बगर रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक करीत जाल्या बगर उरचें ना. 27 लायन. हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानान फुतफुत्तले तुमी आयकता तें तुमी पाडसारतान परगट करा. वाडटा ताका भियो नाकान, कित्याक ताच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना, पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एका ताक आसा ताका भियेयात. आमेन. सो हे देवाचें उतर आमकां सांगता आमी कोणाक भियोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता तेच्या सांगाताक एक असो भंय आसता, तो भंय ताका खेरीज भाशेन सताच्या वाटेक पावयना. पळय, जेचे भितर भिरांत आसा तो सताच्या वाटेक चलचो ना. आमेन. पळयात, ही भिरांत म्हटल्यार कसली? जेजू क्रिस्तान केन्नाच सत दामून ठेवूंक ना. जेजू क्रिस्तान सत दाखोवन दिला. जें कितें तें सत तो सांगतालो तो सगळ्या सामकार सांगतालो, सगळ्या सामकार. जेजू कोणाकूच भियानासलो. पळयात, आतांच्या ह्या दिसान आमी जर पळयता जाल्यार आमी समाजाक भियाता. प्रेज द लॉर्ड. आमी समाजाक भियाता आनी समाज आमकां कितें म्हणटलो, घरांतलीं आमकां कितें म्हणटलीं, आमची लोकां आमकां कितें म्हणटलीं. पळयात, समाज केन्नाच तुमकां कांय दिनासता, केन्नाच कांय दिवंक जायना. तुमकां दितलो तो जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. पळयात, जे वेळार आमी कोणाक भियोचें ह्यो विशय येता त्या वेळार जायतीं जाणां आमी म्हणटा कितें तर आमी एकल्या देवा बगर कोणाक भियोना वा कोणाक भियोची ना. पूण ज्या वेळार परिस्थिती येता त्या वेळार सगळीं जाणां लांब वयतात, सगळीं जाणां लांब वयतात. कित्याक तर ती कोणाक ना कोणाक तरी भियेतात. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाचें उतर हें भिरांतीन ना आसा. जो कोण देवाचें उतर सांगता आनी तेचे भितर भिरांत आसा तर तो उतर केन्नाच परगटूंक शकना. पेद्रूच्या भितर जर भिरांत येयली आसती जाल्यार पेद्रू त्या 3000 लोकां मदें उठ्ठलो नसलो आनी देवाचें उतर परगट करतलो नासलो. पावलू जर भिरांत येयली आसती जाल्यार पावलू संपूर्ण आपल्या जिवितान वावर करतलो नासलो. मरियमाय जर भिरांत जर आसतली जाल्यार मरियमाय त्या देवाच्या उतराक ना म्हणटली आसली. जुजे जर देवाच्या उतरान नसलो जाल्यार तेचे भितर जर भिरांत आसली जाल्यार तेणी देवाच्या उतराक मान दितलो नासलो. दावीद जर तेचे भितर जर भिरांत आसतली जाल्यार तो गोलियताक मारतलो नासलो. जर्मिया जर तेचे भितर जर भिरांत आसतली जाल्यार तो त्या राजाचो नाश करतलो नासलो. पळयात, भिरांत ही तुमची नाश करता न्हू दुसऱ्याचो. आमेन. भिरांत सदांच मतीन धरात, भिरांत ही तुमच्या जिवितांतलो नाश करता.
प्रेज द लॉर्ड. सो कोणाक भियोचें, जेजू क्रिस्त थंय क्लियर म्हणटा, जेका ताकद आसा तुमकां एम कोणाक घालूंक तुमच्या आत्म्याक आनी तुमच्या जिवाक, तेका भियात. मनशांक भियो नाका. कित्याक मनशांक फकत मारूंक जाता, तुका जिवेशी मारूंक जाता, तेच्या उपरांत तांकां कांय करूंक जायना. पूण तेका तुका डायरेक्ट एम कोणाक घालूंक जाता, तेका भियात मेल्या उपरांत. आमेन. पळयात, जायते पावटी आमी म्हणटा आमी जेजूच्या उतरार चल्ल्या, आमी जेजूच्या उतरार चलता, आमी जेजूच्या उतरार चल्ला. पूण एक आमचे भितर भिरांतीचो आत्मो आसा. आमेन. आनी तो भिरांतीचो आत्मो आमकां डिस्ट्रॉय करीत आसता. भिरांतीचो आत्मो आमकां सता कडेन पावना, केन्नाच ना. प्रेज द लॉर्ड. सदांच मतीन धरा, भिरांतीचो आत्मो तुमकां सता कडेन केन्नाच पावयचो ना. ज्या ताकाय तुमचे भितरली भिरांत वचना ना, त्या ताकाय तुमी विजयी आसणार ना. जर जेजू क्रिस्त भियालो आसतो तर जेजू क्रिस्त क्रुसिफायड मरण मरतलो नसतो, कुर्साचेर मारतलो नसतो, आपणाकूच मरण घेतलो नसतो. जेजू क्रिस्ताचे भितर भिरांत नसली देखून तो क्रुसिफायड जालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, गवाचो दाणो मेल्या बगर तो रुजना. आमेन. जर तुमकां रुजोंक जाय, जर तुमकां मल्टिप्लाय वाडोंक जाय, तर तुमकां मरोचें पडटलें. सगळ्या लोकां पासत, सगळ्या समाजा पासत, सगळ्या वस्तूं पासत, ज्या ताकाय तुमी सॅक्रिफायस करनात. विदाउट सॅक्रिफायस कोणूच देवाक मानूंक शकना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थोडींच जाणां आमी भियाता. कोणाक मनशांक भियाता. तो मनीस कितें म्हणटलो, ह्यो मनीस कितें उलयतलो, तो मनीस म्हाका कितें सांगतलो, ह्यो मनीस कितें सांगतलो. मनशाक फकत उलोवंक येता, देवाक निर्णय आनी डिसिजन घेवंक येता. आमेन. हालेलुया. मनशाक फक्त उलोवंक येता, देवाक करूंक जाता. आमेन. कित्याक बायबल म्हणटा, देवाच्यान जायना अशें कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, भिरांत ही तुमकां सर्गीच्या राज्या लागसून पयस दवरता. राज्यांसून तुमकां पयस दवरता. जेंचे भितर भिरांत आसा ती सर्गीच्या राज्याची केन्नाच अधिकारी जायना. जेंचे भितर भिरांत ना ती सर्गीच्या राज्याची अधिकारी जाता. कित्याक तेणी भिरांतीर विजय मेळयला. प्रेज द लॉर्ड. बायबल कितें म्हणटा, जेजू क्रिस्तान विजय मेळयला. तो जर विजय तुज्या भितर आसा जाल्यार तुका पासून विजय मेळय जेजून क्रिस्तान दिला. आमेन. जेजू क्रिस्तान ऑलरेडी दिला. पळयात, केन्ना केन्ना आमकां सजमाना, जर आमी कितें करता, आमी बायबलाच्या उतरांक सोडून मनशांनी केलेल्या कायद्यांक आमी वेंग मारता. आनी प्रॉब्लम कितें जाता, कित्याक जर आमी कायद्याक जर वेंग मारूंक ना तर आमकां समाजानसून भायर काडटले. जर कायद्याक जर वेंग मारूंक ना तर आमकां समाजान नांव आसचें ना. जर कायद्याक जर वेंग मारूंक ना तर लोकां कितें म्हणटलीं, रिती आनी कितें, हे सगळे मोगाच्या भाव भयणांनो खंयच रावतले. आमेन. जर कायद्या प्रमाणे चलताय, एक धार्मीक रिती प्रमाणे चलताय, एक रुल्स प्रमाणे चलताय, तर तुजे भितर केन्नाच सासणीक जिवीत येवचें ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल क्लियर म्हणटा, जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, जर कोणाक, सगळीं जाणां म्हणा, जर कोणाक खोशी आसा म्हज्या सांगाताक येवची, म्हज्या सांगाताक येवची. हय, जेजू क्रिस्त खोशी सांगता, कोणाक फोर्स करना. आमेन. जेजू सांगाताक येवंक जेजू क्रिस्त केन्नाच फोर्स करना. तो तुमची खोशी विचारता. तुमची खोशी आसा म्हज्या सांगाताक येवची, तर थंय क्लियर म्हटलां, तुमचो खुरीस उबारात आनी चल हे म्हज्या फाटल्यान. आमेन. आतां ह्यो खुरीस 100% खुरीस म्हटल्यार त्या टायमाची मरणाची खुला. खुरीस म्हटल्यार त्या टायमाची दुखाची खुणा. खुरीस म्हटल्यार त्या टायमाची श्रापाची खुणा. जेजू क्रिस्त तेंच म्हणटा, तुमचो खुरीस, यानी दर एकल्याचो एक खुरीस आसा. आमेन. दर एकल्याचो एक खुरीस आसा. आनी तो कितें म्हणटा, तुमचो खुरीस उबार आनी चल हे म्हज्या सांगाताक. आमेन. सो तुमकां जर जेजू क्रिस्ता सांगाताक वचोंक जाय जाल्यार तुमकां तुमचो भिरांतीचो आत्मो सोडून दिवचो पडटलो. आमेन. थोडे आत्मे हे एविल स्पिरीट धाडटा आनी थोडे आत्मे आमी मेंटली करून घेता.
आमेन. थोडे आत्मे एविल स्पिरीट धाडटा तेका म्हणटात शीकपणाचो आत्मो. म्हाका कितें जातलें कितें, म्हाका कितें जातलें कितें, आनी म्हाका कितें जातलें, अशे वेगवेगळे शीकपणाचे जे आत्मे आसात ते तुमकां सांगतात आपण तुमकां कितें जातलें. हेका म्हणटात सैतानान धाडलेलो आत्मो. आनी एक आपल्या मनान भिरांतीचो आत्मो आसा तो कित्याक आसा, तुका जाणा हें रॉंग आसा तरी पासून तूं करताय, तो तूं तुजे भितरूच भिरांती व्हरताय समाजाची. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव परतून एक पावट सांगता, खंयच्याच लोकांनी तुजे पासून आपलो जीव दिवंक ना. तुज्या घरकारान दिवं ना, तुज्या घरकारणीन दिवं ना, तुज्या भावान दिवं ना, तुज्या भयणीन दिवं ना, तुज्या भुरग्यान दिवं ना, पूण तुजे पासून जीव दितलो तुजो सर्वेस्पर देव आसा. आमेन. तुका सजमोन घेतलो तुजो सर्वेस्पर देव आसा आनी त्या देवा पासून तूं सदां काळ जीव दिवंक तयार आसोंक जाय. जर तूं जीव दिवंक तयार आसाय तर तुजे भितर भिरांत ना. आमेन. तूं विजयानसून विजयाच्या वाटेक गेलाय. आमेन. सो आयचो जो सब्जेक्ट आसा, कोणाक भियोचें, कोणाक भियोचें आमी मनशाक कितें करूं. फकत खंयची हत्यार वापरून कुडीचो जीव काडणार ना. फिजिकली मेंटली दोनूय वाटेनी कुडीचो जीव काडूंक जाता. तांकां भियत नाकान. कोण टॉर्चर करतली, अरे तो हें करता, तो हें मुर्ती पुजा करना, तो मुर्ती, तांकां भियत नाका. बायबल कितें सांगता, सत कितें सांगता, सता प्रमाणे चलात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आयज जर तुमी सता प्रमाणे चल्ल्यात जाल्यार 100% जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसा. कित्याक देव म्हणटा कितें, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. म्हज्याच वाटेन तुका चलोंक जाय, सतान तुवें जिवीत बांदूंक जाय आनी तरूच जिविताच्या वाटेक तूं वयतलें. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासो दे, वेळा पासो दे, तुज्या उतरान पासो तुजी उतरां आसा आशिल्लीं जिविताची. जेका सजमत आहा तो आपलो जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता. त्या झाडाची वाड